कोयराचो विलो लावपाच्या नदरेन हरवळे पंचायतीक आदर्श पंचायत मानतात। हांगा वोलो आनी सुको कोयर वेगळो करतात। कोयर एकठांय करपाक आनी वेगळो करपाच्या प्रक्रिये खातीर वेगळी इमारतूय ह्या पंचायती कडेन आसा। हे मतींत दवरून पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन जीपाडा अंतर्गत हेर पंचायती खातीर कोयर विलो लावपा विशीं प्रशिक्षण घडोवन हाडिल्लें। ह्या निमतान केपें, साश्टी आनी फोंडें तालुक्याच्या पंच सरपंच सचिवांनी हरवळे पंचायतीक भेट दिवन कोयर विलो लावपा विशीं जाणून घेतलें। म्हणजे 2 ड्रायव्हर आनी ते म्हणजे सकाळचे 8 वयता आनी कलेक्शन करपाक स्टार्ट करता। तितून तेंचे 1-1.5 म्हटल्यार कलेक्शन जाता आनी तेकोन घरां आसा, अशी कितें ना की खूब पयस घरां आसा, म्हण तेंचें कलेक्शन डेली वेजीस बेगीन जाता। हय 1000 सुमार घरां आसा, तेंचें कलेक्शन बऱ्यापैकी जाता। सद्या आमी एक्सक्यूज दिता वर्कर्सां रेस्ट दिवपा लागून तो कचरो आमी तांकां मंडे कलेक्ट करता। तशें आसा। Do you charge yearly basis or monthly basis? Yearly म्हणजे आमी तांकां रुपीज पर डे अशें चार्ज करता, 360 पर हावस। आनी इन टर्म्स ऑफ SSI युनिट्स आहा पळय तांकां आमी 2000 पर इयर, 3600 पर इयर एप्रोक्स। ते अशें आतां थ्रू CSR आमकां कंपनी विथ द हेल्प ऑफ आवर स्वयंपूर्ण मित्र ही द लेबर कमिशनर लेबर, so accordingly we have requested some companies and accordingly they have given us cameras, the black spot आमी कॅमेरा लायल्ले आसा। accordingly the offender पण ट्रेस जाता पळय, we penalize them through fine black spot। विकाचे एक दिसा आमी रोड स्वीपिंग करता, वर्कर्स आहा ते आमचे एक दीस गावता तांकां। इनिशिएटिव्ह घेतलो, इट कुड बी सेल्फ सस्टेनिंग ऑल्सो इन फ्युचर। म्हणजे ती पंचायत एक इनिशिएटिव्ह घेवन एज अ मॉडेल म्हणून म्हणटा तशें सगळ्यां फुडें रावूं शकता। आनी तें एग्जाम्पल म्हाका दिसता आमच्या हरवळे पंचायतीक सेट केल्लें आसा, खूब बरें दिसता की सगळ्यात नवीन फॉर्म जाल्ल्या आमच्या ह्या पंचायतीन म्हणटा तशें सगळे गोंयचे लोक, सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह येता आनी हो अभ्यास करून वता। बेजिकली लोकल गव्हर्निंग बॉडीजाचो इतलेंच काम आसता की एकामेका कडल्यान शिकपाचें। आयज जेन्ना हांव म्हणटा की सगळ्याक पूर्ण गोंयच्यान आमच्या हांगासर हरवळे सगळीं जाणां येता, हांव हरवळे ग्रामपंचायतीच्या सगळ्या आमच्या पंच सदस्यां लागीं मागता यू लर्न फ्रॉम युअर ऑल्सो, कित्याक तुमचेंय खंयचे तरी एक बरें इनिशिएटीव आसतलें जे तुमी तुमच्या गांवांनी घेतलो आसतलो, विथ रिस्पेक्ट टू सॉलीड वेस्ट आसतलो, विथ रिस्पेक्ट टू आनी खंयचे इनिशिएटिव्स जे आसा पळय न्ही ताचे खातीर। एक लक्षांत दवरात की काही वर्सां पयलीं सुरू जाल्लें आमचें स्वयंपूर्ण गोवा हे मिशन, आणि ते स्वयंपूर्ण गोवा मिशनाच्या अंडर आमचो स्वयंपूर्ण मित्र, हो स्वयंपूर्ण मित्र जो आसा पळय न्ही हो स्टेक होल्डर आसा आमच्या खातीर, जेणे करून आमी वेगवेगळी कामां जी आसा पळय न्ही आमच्या पंचायतीन कार्यान्वीत करूं शकता। Madam, just to brief you, this training is conducted by JIPAD, you must be knowing, Goa Institute of Public Administration and Rural Development. We started this training on 25th of February and we are going to wind up on 20th March. All 12 talukas we are going to cover. And for South Goa talukas, we thought of bringing them here at Harwade. And this is the third taluka, which is third batch with 2 talukas, Ponda and Darbhadoda and Kepe. We finished Ponda, Sange and Sunset. So 5 zane. उरलेले 2 आम्ही 11 तारखेर येतले. Then we are covered with South. We are starting for North Goa, and there we have got ullale 5 talukas. So we will be taking them to the WOW project that is there at Shikali, wealth out of waste. So both the practices which are very good are going to be exposed to them. The participants actually as per our training session are VP secretaries, elected representative and VDC members. आम्ही सध्या आमच्यात लेबर आसा, आम्ही लेबराक पेमेंट आमीच करता आणि हे सगळे काम करता आसतना खुबश्यो गजाल्यो हे वायटी गजाल्यो तुमकां अनुभव येयलो आसतलो, पूण तरी पूण तुमी ताका मात करून तुमी गेले आनी हरवळे पंचायतीचे जे तुमचे जे सगळे मेंबर्स, तशेंच तुमचे आमदार, तशें आमचे CM प्रमोद सावंत यांचे जोड पालवान तुमचे कार्यक्रम कार्य मुखार व्हरता, अशेंच तुमी मुखार व्हरचें। जीपाडाच्या अंडर
साऊथ गोवा ब्लॉका खातीर एक ट्रेनिंग आसली, कित्याक तर आमची हरवळ्या ग्रामपंचायतीचें काम स्वच्छ भारताच्या अंडर बऱ्यापैकी चल्लेलें आसा. आनी हे जेन्ना स्वच्छ भारताचें काम करता, जेन्ना वेस्ट मॅनेजमेंट तितूर आमी ड्राय आनी वेट वेस्ट हे दोनांचेरूय आमी हरवळ्या पंचायत काम करता. आनी तेज्या खातीर आमचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटी उपलब्ध आसा. तितूर आमची मल्टी रिकवरी शेड फॅसिलिटी हिवूय बीन आहा बऱ्यापैकी हरवळ्या ग्रामपंचायतीची स्वताची अशी मल्टी फॅसिलिटी रिकवरी शेड आमी उबी केल्ली आसा. आनी हेज्या खातीर आमकां बऱ्यापैकी आमचें काम चल्लां. म्हणूनच एक आयडियल पंचायत जे गार्बेज मॅनेजमेंट आमी करता तेज्या खातीर आयज आमच्या पंचायत मिनिस्टर आहा तेंच्यांनी एक बाकीच्या पंचायतींक एक वचोन हरवळ्या पंचायतीन शिकचें, तेंचें काम कशें चल्लां तें पळोवचें म्हणून एक ट्रेनिंग ऑर्गनायज केल्या.